मैं अभिनंदन करते हुए मुसल भावे जी और साथ में सेमा बोर्जिस को जी को भी आग्रह करूंगा जो पेपर रीडिंग करेंगे, जॉन फर्नांडिस जी, विजय सिल्वेरा जी। Particular session is contribution of Thomas Stephens to Konkani language and literature, basically. As we know, he has contributed to Konkani and Marathi. Some people say that, I mean, some historical references say that he has also written in Hindi, Hindustani, as it has been mentioned in some of the old texts. But I think that was a confusion on the part of the historians to confuse Hindustani with Konkani. Anyway, we will not enter into that controversy. Let me introduce the resource persons who are going to take part in this session. On my right side, I have Dr. John Fernandes. John Bob is from Savantawadi, and I happened to meet him during 2012, I suppose, when he was a student of PhD of Goa University. And to tell you, I am very glad to tell you that he has completed his PhD and he has got doctorate on, his topic was Life and Works of Father Thomas Stephens. So he is the right person to be here amongst us, not only as an academician but also a thorough researcher and ardent scholar of Father Thomas Stephens' life. On my extreme right, I have Professor Sema Burgess. Sir happens to be my teacher for a very short span in Chogule College. Retired professor from originally from a village called Veli in South Goa. I have seen Sir for various occasions as a very studious, very research-oriented person. He will not spend even a minute also for any other thing other than academics. His keen interests are in grammar, orthography of language, linguistics, and of course history, which happens to be his passion. So I welcome both the resource persons on my right. Coming to my left is my young friend from Purvarim. He belongs to Thomas Stephens Kendra at Purvarim, Goa, Mr. Jose, and he is also a scholar, research scholar of Father Thomas Stephens. He is working in the same center. I am very proud that I think Sahitya Academy has tied up first time with Thomas Stephens Kendra in my known history of Sahitya Academy. But I am very happy that this Kendra also, in fact we could have done this seminar in their Kendra also. But I thought for the convenience of the audience that are going to come, for parking purpose and all the other things, this place was selected for the seminar. They were also ready otherwise to host the seminar at their Kendra. So in fact, without wasting much of your time, I will give my comments at the end, which I would like to give. And now I request, Darshan, what has happened to this LCD? Valley ready? Yes, sir. So shall we go for Professor Burgess first, or you will require some time? So chair is culture protect. Okay. Burgess Baba, आम्ही ह्यांचे दोघांचे घेते की मग तुमचे घेऊया, so that we can sit down and we can enjoy your session. So I request Dr. John Fernandes to present his session in the beginning. Friends, I am presenting a paper on the life and work of Father Thomas Stephens, which are in my observation. In morning session, the resource person, they spoke about Father Stephen and his book. But actually, when I did my work researching, and what I have found about Thomas Stephens, the few words I am going to present before. The 15th century was a cruel period in the life of the Catholic Church, since there arose many revolutionaries in the West and there was the attack on the church. During this period in
1549, at the village of Boston in England, Mr. Thomas Stephens and Mrs. Jane got a gift of child whom they named after his father, Thomas Stephens, educated in Oxford University. Young Thomas Stephens was pious and a religious person from the beginning. Thus, he joined the Order of the Society of Jesus in Rome in October 1575 and started the religious formation at St. Andrew's College. Then he expressed his desire to go to a mission country like India to his superiors and started his journey from Lisbon by ship at Florence. He was the first English Jesuit to reach Goa in 1579 at the age of 30. Since he had acquired a lot of spiritual knowledge before joining the Society of Jesus, he was initiated into the post of Dharmaguru in 6 months as soon after he reaching Goa. He is known as the Padre Thomas Estevo. Thereafter, he was appointed as the propagator at the Christi Dharma Prachar Kendra, that seminary, at Sasasti Mahal in Goa. For communication and dialogue, language played a significant role. Thus, Stephen began to pick up the local language as well as Sanskrit, Konkani, Marathi, Kannada, and dialects, and also produced literature in it. In the Society of Jesus, from his contribution to Konkani and Marathi, we could deduce that he was an original thinker, great creative poet, and visionary. He was called the father of inculturation in India. Language was the barrier. When the Portuguese language was imposed in Goa, during that time Father Stephen came with Konkani and Marathi language translation, and he came with a beautiful literary work, Krishna Purana, for both Christian and others. As a professor in the Rashal Seminary, that is in Sasti, he read Gyaneshwar's Abhang, Namdeva's Bhagavad, and other Hindu sons. He was very much influenced by them, and that can be seen reflected in his poetic writing Krishna Purana. As Dr. S. Malsi says, in a series of language, scholars studying in vernacular, Father Thomas Stephens is as beautiful as Kaustup Mani. He laid the foundation of writing grammar for colleagues, Dautrina for children, and Purana for young and old in the Sasti Mahal. By nature, he was a enthusiastic, ethical, optimistic, respected religious guru. His power of observation was sharp. The significant use of his accumulated knowledge for the upliftment of the rich and the downtrodden. He was very simple and polite and treated his colleagues with kindness and trustworthiness. Since he had good relation with the local people, he was respected by all. Thus, they flocked to hear a word from him. It encouraged him to further write the Krishna Purana because of his
extraordinary missionary spirit and spirituality. He has been called the Apostle of Salse, such a disciple of Christ and pioneer of literature of company. He lived and worked in Goa for 40 years, spent 1 year at Vasai, and he left the world for the eternal happiness in 1619 at the age of 70 in the pastoral center near the Bom Jesus Church in Old Goa. His contribution for literature. Stephen wrote grammar in Marathi and Krishna Purana for the work of Christ. In doing so, he enriched the Marathi poetry collection. He is regarded as the founder of Konkani and Marathi Christian literature. He was famous as a son, poet, and pandit. Such an eminent personality and well-known person in Salsette, Goa, but yet original photographs of him are nowhere to be found, which is heartbreaking. Social, religious, and literary work. Father Stephen was the responsible priest in the Catholic Church and in the Jesuit Society. He was the rector of Rashol Seminary and was in charge of the formation of the new teachers and pastors. All his effort was for education and for awareness, not by force, but by persuading the people. In spite of religious variation, Father Stephen had great respect for other traditions and beliefs. Thus, all the believers used to come around him. For him, all are human beings, the creation of the universal God. He succeeded in bringing religious harmony and all goes under one umbrella. There are 3 valuable books of Father Stephen for Konkani and Marathi literature. There. 1. Arte da Lingua Canari is the grammar of Konkani written in the context of Portuguese grammar. It is very important. It is the first book on grammar printed in vernacular. Thus, Father Stephen is called the father of Konkani grammar. Second, Doutrina Christa de Lingua Brahmana Canari. It is first book written in Konkani on the principle of Brahmanical Christianity. And third, Discourse of sobre a vinda de Jesus Cristo, Nostro Salvador do Mundo, means Krishna Purana. There are his well-known contribution to literature. Now I am speaking about Krishna Purana, what I have found. Krishna Purana is the ovi-bound poetry book, a gift from Thomas Stephen to the Goan literature, which is written in Roman script. It is beautifully, and the work is so agreeable that not only do Christians derive much profit from it, but even the sanctum take pride in speaking of it. Said by A.K. Priyolkar, a well-known Marathi writer. Father Stephen created significant literature which made him one of the leading literary figures in the field of literature in Goa. They said that the British Empire gave us Shakespeare, while the Portuguese Empire kept the memory of Krishna Purana.
a British preacher and a talented poet, alive in Goa and Marathi literature, said by Suresh Gundu Amadu. Krishna Purana is a poetic invention of the Marathi language, the confluence of Western and Indian cultures. The inspirational recitation of Marathi, Konkani, Portuguese words, the transliteration of Hebrew, Greek, Aramaic, and Latin images into Konkani Marathi. The descriptions of characters are painted realistically, almost like sculpture. Literary poetry filled with such a different luxurious images is the work of Father Stephen in Krishna Purana. This artistic invention of virtuous historical Krishna Purana had a holistic purpose. As the story of Purana depicts the divine, so does this depict the suffering and the sacrifice of Jesus Christ. Stephen adopted the local customs and traditions to make use of Konkani and Marathi language to express Christian philosophy and Christology to the common people and added to the literary creation in Goa. The neglected Krishna Purana awareness is now gradually programming among Christians as well as non-Christians. Stephen composed Krishna Purana based on the stories of the Bible, the context of Christians' mythology, but with the independent genius. He portrayed some occasions with fictional genius based on some myths and with the help of some Hindu mythology. He portrayed the characters of Jesus Christ as a myth for non-Christians, which became immortal in Goan literature. धर्मश्रद्धा खूप मूल्यवान असते. तिच्यासाठी मनुष्य काही करू शकतो. अशा धर्मश्रद्धेच्या प्रेमाने फादर स्टीफनने ख्रिस्त पुराणाची निर्मिती केली. त्याची भाषा मराठीमुळे अवतरली म्हणून हे पुराण पूर्वाश्रमीच्या गोव्यातील पुन्हा हिंदूने रचले असे लक्ष्मीकांत व्यंकटेश प्रभू बेंगरे यांनी म्हटलेले आहे. संत ज्ञानेश्वर वयाच्या 19व्या वर्षी ज्ञानेश्वरी लिहितात, तर फादर स्टीफन भारतात येऊन 25 वर्षांनी ख्रिस्त पुराण का रचू शकणार नाही असे म्हणतात. पाश्चिमात्य तत्वज्ञान आणि संकल्पना यांचा अस्सल देशी साथ देऊन देशीकरणाचा पाया फादर स्टीफन्सने घातला असा फादर फ्रान्सिस ब्रिटोनी आपला अभिप्राय उघड केलेला आहे. तर डॉक्टर मालशे यांना ज्ञानेश्वरी आणि ख्रिस्त पुराण सारख्याच तोलामोलाचे दिसून येतात. तर सन 1973 मध्ये मुंबईत भरलेल्या ख्रिस्ती साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन करताना माननीय अनंत काणेकर यांनी ख्रिस्त पुराण हे ज्ञानेश्वरीपेक्षा कंकणभर अधिकच सरस आहे असे म्हटलेले आहे. अशा या ख्रिस्त पुराणाच्या आज पावेतो 8 आवृत्त्या रोमी आणि मराठी लिप्यांतून प्रकाशित झालेल्या आहेत. 400 वर्षापूर्वी प्रकाशित झालेल्या ख्रिस्त पुराणावर आजही संशोधन, निबंध, लेख, अंक,
मासिके वेळोवेळी प्रकाशित होऊन ख्रिस्त पुराणाच्या प्रसिद्धीत भर घालत आहेत. फादर नेल्सन फाल्काव यांनी ख्रिस्त पुराण अ ख्रिश्चन हिंदू एनकाउंटर हा प्रबंध प्रकाशित केला आहे. मार्शे यांनी फादर स्टीफन्स या ख्रिस्त पुराणाचा भाषिक आणि वाङ्मयीन अभ्यास हा प्रबंध सादर करून मुंबई विद्यापीठाची PhD पदवी संपादन केली. जॉन गस्पर फर्नांडिस यांनी फादर थॉमस स्टीफन्सचे ख्रिस्त पुराण एक चिकित्सक अभ्यास हा प्रबंध कोकणी भाषेतून सादर करून गोवा विद्यापीठातून PhD मिळवलेली आहे. फादर स्टीफन ने अपने ख्रिस्त पुराण को बाइबल की कुछ प्रमुख कहानियों पर आधारित किया है. मूल रूप से हिब्रू, ग्रीक और अरोमी भाषाओं में होने वाला यह ग्रंथ ग्रांथिक मराठी भाषा में अनुवाद करना तथा विदेशी संस्कृतियों, भाषाओं, व्यक्तियों, विशेषणों और विचारों से भरी हुई इस पुस्तक पर लिखना कठिन था. लेकिन फादर स्टीफन्स ने उन्हें भारतीय पोशाक पहनाई और गोवा के भारतीय परंपरा को प्रतिबिंबित. उन्होंने इसके लिए स्थानिक नाम, विशेषण, शब्द, सांस्कृतिक संदर्भ दिए. वो ईसाई धर्म के अच्छे जानकार थे. वे स्वयं एक प्रतिभाशाली कवि थे. उन्होंने बाइबिल के आख्यानों के आधार पर ख्रिस्त पुराण का निर्माण किया. उन्होंने काल्पनिक स्वतंत्रता के आधार पर कथाओं, कई आख्यानों को शामिल किया है. फादर स्टीफन्स ने स्वतंत्र प्रतिभा के साथ कई कड़ियों और पात्रों का निर्माण कर ख्रिस्त पुराण की महिमा को बढ़ाया. ख्रिस्त पुराण बाइबल का मराठी में अनुवाद नहीं है, नहीं यह बाइबल की एक पैराफ्रेज है. ये फादर स्टीफन्स की स्वतंत्र रचना है. ईसा मसीह इसके महान नायक है. स्टीफन ने अपने नायक के व्यक्तित्व को पूरक कहानियों को चुनकर ख्रिस्त पुराण में सुंदर रूप में विस्तार से बताया है. यह एक मूर्तिकार की तरह है जो किसी पत्थर से अनावश्यक भागों को हटाकर सुंदर मूर्ति बनाता है. There has been a lot of writing based on the Bible in the last 2000 years, but I don't think there will be another book like Krista Purana. This book has Indian and Marathi references, writes Bishop Thomas Duffy. ख्रिस्त पुराणात जसं ख्रिस्ताचं प्राण दिसतं तसंच त्यातून फादर स्टीफन्सचा श्वास दिसती पडतो. त्याचा श्वास ख्रिस्ताच्या श्वासाकडे एकरूप झाला. कारण त्याचा श्वास म्हळ्यार ख्रिस्ता वेळो त्याचा विश्वास. ख्रिस्त पुराणाच्या प्रत्येक पानागणी त्याचा विश्वास भरिल्लो आसा हाचो प्रत्यय. फादर स्टीफन्साची काव्य प्रतिभेचो सुंदर आविष्कार संपूर्ण ख्रिस्त पुराणात विस्तारलेलो आसा. I have brought these two ovies here from Krista Purana written by Bandil, if I permit it. म्हणजे संत वाङ्मयाचो प्रभाव फादर स्टीफन्सचे लेखणी कसो पडलेलो ते यातून दिश्टी पडटा आमकां. ना अग्नीचे नी जाळीचे, ना उदकाचे नी भिजवीचे, ना वायूचे नी सोसीजे, ऐसी ही कुडी उत्तमी. उजान जळना, उदकान भिजना, वाऱ्यान सुकना, अशी पुनर्जीवन जाल्ली म्हजी कूड आसा.
भगवद्गीता पासून दिलेलं आहे त्याच्यात. आणि तीच एक धर्तीर फादर स्टीफनचा देवही बरयलेली आसा, म्हणजे प्रभावाचा वाङ्मयाचा. स्वतंत्र काव्य प्रतिभेचा एक नमूद तुमच्या. काळाचे स्वामित्व नाही चुकले, कावळू न पाहे आपुले टेले, लहान थोर जेतुले तेतुके घेऊनी जाय. काळ म्हटले मरण, लहान व्हड आपलो पेलो पळेना, सगळ्यांक घेऊन होतं. म्हज्या प्रपत्राचो शेवट करचे पयलीं फादर स्टीफन्साची तुस करच्या हेतून गास्पार द सा मिगेल ह्या पादरीन रचिल्ले कवितेतली एक ओवी हांगा उद्धृत करची दिसता. ऐसा साधू महंतू ता जीवंतू, प्रसिद्ध पुराणी जीता तू, बोलतो देखोनी. असो साधू महंत जो प्रसिद्ध पुराणाच्या रूपात जीवन आसा आणि ख्रिस्त पुराणाच्या रूपात आमचे कडेन उलयत आसा, ताका नमस्कार. Greetings to this sadhu man who is alive in the form of this famous Purana and is interacting with us in the form of Krishna Purana. Thank you. Thank you, Dr. John Babu. In fact, I was expecting that John Babu will speak in all the languages and he will prove to be multilingual. I thought first of all that he started in English and almost on the verge of his speech he was concluding in Marathi. But then I found that he also gave us an example of Uttar Konkani, which is spoken in which is his dialect basically. Thank you for that overview of the works of Father Thomas Stephens. And now I request Father Jose to take over and present his views. I am a Jesuit priest at the present working as the director of Thomas Stephens Company, Cain, Porvorim. And as a Jesuit, I am privileged to expose the scholarly works of our very own Jesuit, Father Thomas Stephens. Though he lived long back, I am just a follower in the same society. At the very outset, I would like to thank Sahitya Academy and Art and Culture for giving me this opportunity. So I would like to express my thanks on my behalf and on the behalf of our Kendra, Thomas Stephens Kendra. The title of my paper, I have written Konkani. I will be speaking Konkani and it will be here and there English. Father Thomas Stephens, Dharmic missionary town, Sahitik of Pravas, from missionary to scholar. Thomas Stephens हांच्या जिविताचेर आणि ताणी तयार केल्ल्या साहित्याचेर नियाळ करताना म्हज्या मनात असो एक प्रश्न उप्रासलो आणि हो प्रश्न म्हणल्यार असो: स्टीफन्स एक मिशनरी पाद्री कसो धार्मिक मोग घेवन इंडियेच्या मिसावांत आयलो? हो वावर करताना तांकां साहित्यीक ओड कशी लागली काय हाचेर इल्लो नियाळ करचो अशें म्हाका दिसलें. आनी देखून वेळाचें बंधन दवरून ह्या विशया बद्दल थोडे विचार हांव तुमचे मुखार दवरूंक सोदतां. हे जाणून घेवंक आमकां ताची थोडी फाटभूंय जाणा जाल्यार अदीक बरें. थोड्यांनी सांगलेली आसा पूण थोडे 2-3 विशय हांव थंय घेता. पयलीं सुवातेर आमी जाणा की ताच्या बापायचें नांव थॉमस स्टीफन्स आसलें आनी तो एक वेपारी आसलो. आतां हे मुद्दम सांगता कित्याक उपरांत मागीर ताचें लिंक तुमकां कळटलें. दुसरे सुवातेर ताचो भाव थॉमस स्टीफन्साचो भाव जाचें नांव रिचर्ड आसा तो एक पाद्री आसलो. तो यात्नीक जाल्लो पाद्री आनी ताणें देवशास्त्र थियोलॉजी हे शिकप करून शिकोवपी कसो ड्युअई सेमिनारीन शिकयतालो
आनी उपरांत 1586 ह्या वर्सा ते अंतरले. आतां त्या मनशांचो ताचेर प्रभाव पडलेलो आसा अशें जायते बरोवपी म्हणटात, जायते लेखांनी हांवें वाचलेलें आसा. आनी ही नांवां म्हत्वाची आसा कित्याक तांचेय बी लिंक आसा, कित्याक तो एक स्कॉलर जावंक पावलो जाल्यार तांचोय थोडो प्रभाव थंय आसा अशें दिसता. आनी ते मनीस म्हणल्यार पयले सुवातेर एडमंड कॅम्पियन हो संत, जेजुईट संत. दुसरो थॉमस पाउंड. आनी तिसरे जावन आसा ताचे आदीं आयिल्ले कांय पायोनियर जेजुईट पाद्री. तो हे तेगा म्हणजे थोडक्यान कितें सांगूंक सोदता कित्याक तांचो प्रभाव कसो पडलो हें तुमकां मागीर समजूंक लागतलें. पयले सुवातेर एडमंड कॅम्पियन जो सांत जालो. थॉमस स्टिफन्सच्या बाराबरचो पाद्री, म्हणजे त्या काळार ते शिकताले आनी इंग्लंडाक हो धर्मीक वावर करतना चोरयां तो लोकां खातीर वावुरतालो. त्या खातीर ताका मार्तीर कसो मारलो, मरणाची ख्यास्त दिली. आनी ही खबर स्टिफन्साचो भाव जो पाद्री आसलो रिचर्ड, ताणें तांकां चिठींतल्यान कळयलें. आनी उपरांत आपल्या भावाक स्टिफन्स एक कोंकणी मार्टर्स जी घटना घडलेली ताचे विशीं तो तांकां खबर सांगता. म्हणटच हांगासर आमकां एक पळोवंक मेळटा की गिव एंड टेक ऑफ दीस फेथ, दोगांचे भावार्थी जिवितान वाडोवंक एकामेकाक देख कशी जातात ते आमकां थंय दिश्टी पडटा. दुसरो मनीस जो आसा थॉमस पाउंड, ते बरोबरचो एका गिरेस्त घराण्यांतलो मनीस, भावार्थ तोगूंक आनी पसरूंक ताची मुखेल मोख आसली. आनी जेजुईट मिशनरी जे इंडियेक वावुरताले तांच्यो खबरो चिठींतल्यान कानार पडून मिशनरी वावराक आदार दिवंक तो खूब वावुरतालो. आनी देखून फ्लॅंडर्स म्हणजे ते बेल्जियम ते वाटेन, फ्लॅंडर्स, फ्रांस ह्या वाठारांनी तरणाट्यांक तो उलो मारून रोमांक व्हरून, रोमा शारांत थंय व्हरून जेजुईट संस्थेक तांकां पाद्री जावंक धाडटालो, आदार करतालो. आनी अशें लीप चोरयां तो कामां करतालो, भावार्था खातीर वावुरतालो. देखून ताका धरून तांणी बंदखणींत घातलेलो. आनी उपरांत अर्ल ऑफ साउथ हॅम्पटन हांणी तांची सुटका केल्ली. पाद्री जावंक ताकाय बी खोशी आसली. आनी देखून ताणें स्टिफन्साक आपल्या श्रेश्ठ वडिलाक कडसून उपकार मागूंक लायले. एक पावट ताणें प्रयत्न केले, सक्सेसफूल जावंक ना, पूण दुसरे पावट तो यशस्वी जालो. थॉमस स्टिफन्स यशस्वी जालो आनी ताका भरती केलो पाद्री जावंक. उपरांत तत्वगिन्यानाच्या दुसऱ्या वर्सांत आसतना स्टिफन्स आंतोइन मेनू हांचे कडल्यान फिजिक्स आनी क्रिस्टोफर क्लेवियस हांचे कडल्यान मॅथमॅटिक्स शिकतना मिशन पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया ह्या जम्यांत वांगडी जावंक तांकां संदी फावो जाली. आनी शेकी 12 जाणां बरोबर इंडियेची वाट ताणें धरली. आनी आमी आयकलां बोटीचें नांव सान लॉरेन्स. आनी ऑक्टोबराची 24 तारखेर ते गोंयांत पावले. एक कोइन्सिडन्स म्हणल्यार ते ऑक्टोबराची 24 तारखेर गोंयांत पावले आनी हांवूय बी ऑक्टोबराचे 24 तारखेर जल्मलो आनी आतां कोंकणी केंद्राचो डिरेक्टर आसा. गोंयांत आसतना आपल्या वाठारांतल्या म्हणजे बंदखण फावो जाल्ल्या 4 वेपाऱ्यांक आतां तुमकां लिंक कळटा, बापूय वेपारी आसलो आनी हांगासर 4 वेपाऱ्यांक बंदखण फावो जाल्ली. थंयच्यान तांकां गोंया प्रिजनांत जेलीन हाडलेले. म्हण तांकां सोडूंक तो वायसरॉय कडेन वता आनी मागणी करता. आनी अशे तरेन ताचे विनंतीन ह्या मनशांक सुटका फावो जाता, ह्या वेपाऱ्यांक. तिसरे सुवातेर ताचे आदीं आयिल्ले कांय पायनियर जेजुईट पाद्री हांचो उल्लेख खूब म्हत्वाचो आसा. 1601 म्हणजे मागीर ह्या वर्सा मिसांवाचे वडील आसतना रयतो कशे साश्टी राशोल तेन्ना ते श्रेश्ठ वडिलाक म्हणजे आमचो सुपिरियर जनरल म्हणून आसता तो रोमांक आसता. वॅटिकन सिटी आसा थंयसर कुशीकूच घर आसा म्हणजे ते मेन हाऊस. तर थंय तो मिशनरी पाद्रीक आनीक धाड म्हणून सांगता. म्हणजे काम खूब आसा, खूब वार करचो आसा, आनीक धाड म्हणून तो सवार चिटी बरयल्ल्यो आमकां दिश्टी पडटा. आनी ह्यो चिटी चड थोड्यो आसात त्यो वाचूंक मेळटात. आनी हे चिटींनी तो जायत्या पायनियर जेजुईट भावांचो उल्लेख करता. तो सांगता अशे जायते आमचे जेजुईट भाव वावुरलेले आसा आनी आतां हो वावर चालू दवरचो आसा. आनी देखून एक उदाहरण तो दिता ते
फादर हेनरिकीस हो एक व्हड मनीस जो फ्रांसीस शावियर हांच्या काळार तामिळनाडूच्या दर्या वाठारांत वावुरलो आनी तामीळ भास शिकून सबार पुस्तकां ताणें बरयल्लीं आसा ताचो उल्लेख करता. उपरांत 1570 आनी 8 ह्या वर्सा स्पेन देशांतलो ब्रदर हुआन गोन्साल्वीस JUAN ते जे हांव ते हुआन गोन्साल्वीस हांणी हुआन दे फारिया ह्या याज्ञिका सांगता पुराय तामीळ लेतरांचे टायप सेट आनी 16 पानांची तामीळ दोतोनेची पुस्तिका तयार केल्ली होय उल्लेख थंय तो करता. उपरांत 1580 आनी 7 ह्या वर्सा फ्लॉस सांतोरून सुमार 660 आनी 8 पानांचे तयार केल्लो हाचोय उल्लेख तो करता. आता हे तीन जे वस्तू हांवें तुमकां सांगल्या हो उल्लेख जो केला त्या सगळ्या घडण्यांनी भोव म्हत्वाचे ह्यो सगळ्यो घडण्यो भोव म्हत्वाच्यो आसात आनी बारीकसाणेन आमी पळयले जाल्यार स्टिफन्साक साहित्यीक प्रेरणा दिवपी घडण्यो ज्यो आसात हातूंतल्यान तांची ही साहित्यीक रूच थंय सुरू जाली अशें म्हणल्यार आमकां चूक जावचें ना. देखीक तामिळनाडू भाशे संबंधान केल्लो हो तोला मोलाचो वावर हातूंतल्यान ताचे भितर साहित्यीक ओड लागली आसूं येता. उपरांत ब्रदर हुआन हांचो वावर पळोवन घडये ही प्रेरणा वा ही चिंतना तांच्याय मनांत आयली आसूं येता आनी त्या भायर ते शिकपांत हुशार आसले. अशें न्ही की ते मिडल कशे पूण शिकपांत हुशार आसले आनी देखून आमी ते उल्लेख केल्लो आसा की तो फिजिक्स आनी मॅथमॅटिक्स शिकलेलो आनी देखून हातूंतल्यान आमकां कळटा की हे जोड विशय हातूंत ताची आवड आसली आनी तो शिकपांत हुशार आसलो म्हूण आमकां सरळ म्हणूं येता. थॉमस स्टिफन्स गोंयांत आसतना आमी जाणा पयलीं ताणें आपलें शिकप करून केलें देवशास्त्र. तो येताना एक ब्रदर कसो आयिल्लो पाद्री कसो येवंक ना तो हांगासर येवन मागीर ताणें थियोलॉजी केलें देवशास्त्र आनी उपरांत जायतो वावर ताणें हाताळ्ळो. देखीक घराचो कारभारी कसो जावं सालसेट मिसांवाचो वडील रयतूर कसो उपरांत सबार साश्टी वाठाराच्या इगर्जांनी तांणी वावर केल्लो आमकां मेळटा. देखीक राशोल 1583 to 84 मर्मगोवा 1587 to 88 मारगांव 1595 परत एक दोन पाटी परत मारगांव बेनावली लोतोली बसेन उपरांत बसेन थंय मराठी शिकयतालो अशें उल्लेख केल्लो आसा. पूण ह्या सगळ्या जाग्यांचेर वावुरतना भाशेचें म्हत्व आनी भास शिकूंक आनी ताचें व्याकरण बरोवची आनी हेर धार्मीक तशीच शिक्षणीक शिकवण लोकांक प्राप्त करची ही चिंतना तांकां आयली आसूं येता. कित्याक ह्या वाठारांत तो वावुरतना हें सगळें ताणें पळयलें आसतलें आनी देखून ही आवड ताचे भितर वाडली. द कंट्रिब्युशन ऑफ जेझुइट्स टू एड्युकेशन अँड कोंकणी इन गोवा हो सोद 12 ह्या आमच्या सोद बुलेटिनान ह्या आपल्या लेखान बरोवन फादर प्रताप नाईक जेझुइट संस्था आनी थळावी भाशे विशीं थोडी म्हायती आमचे मुखार दवरता. थोडक्यान ताचो इल्लो उल्लेख करता म्हणजे आमचे त्या वेळार संस्थेचे जेझुइट संस्थेचे कितें विचार आसले नेम आसले ते. पयले सुवातेर वावर करूंक पाठयलेल्या जाग्यांची दर एका जेझुइतान भास शिकूंक आनी अदीक नेट दिवन वावर करूंक जाय आसलें. had to learn the language of that particular place. Secondly, पाद्री जावचे वाटेर आसतना वावुरतल्या प्रांतांत लागतल्यो कांय भासो शिकप आनी संद्यो घेवन प्रवचनां जावं उलोवपां करून भाशेची धार पाजून घेवप हें तांचें कांयच नासलें. म्हणजे रायट फ्रॉम द फॉर्मेशन we have to learn and we still learn some languages which are pertaining to our territory. तिसरे सुवातेर अलेक्झांडर वालिग्नानो हो जेझुइट मिशनरांचो मुखेली 1574 ह्या वर्सा गोंयच्या मिसावांक भेट दिवंक आयलो तेन्ना लँग्वेज पॉलिसी प्रायोरिटी म्हणून ताणें जाहीर केलें. ही लिटरली फोर्स्ड लायक दॅट वी हॅव टू लर्न द लँग्वेजीस मेड इट अ पॉलिसी. उपरांत प्रोविन्शियल कावन्सिल्स म्हणजे जे मुखेली आसता तांची जे बूथ दिनार आसता तांचे हें जातच तांणी बी हाचेर स्ट्रेस घातलो. जावं 1567, 75, 85, 92, 1606 ह्या वर्सांनी सगळ्याक भास शिकपाचेर भर दिलो, अदीक स्ट्रेस घातलो. उपरांत
1560 वर्सा सेंट जेरोनिमो कॉलेज शोराव हांगासर 11 विशयां बरोबर एरिथमेटीक, रिडींग, रायटिंग, क्रिश्चन डॉक्ट्रीन अशे मिसावान वावर करून येतल्यांक कोंकणी शिकोवंक सुरवात केली. पयले सेंट पॉल कॉलेज ओल्ड गोवा थंय बी ते सुरू आसलें. धार्मीक शिकोवण कुंसारा आदी शिकोवप सुरू जालें. म्हणजे ही तांची तयारी कशी. उपरांत कोंकणीचे व्याकरण थॉमस स्टीफन्स हांणी एकट्यान तयार करूंक ना, गोंयचो सेमिनारिस्ट कोणत्या कार्मेलीत तो आंद्रे वाज कारांबोलीचो हांणी तयार करूंक व्याकरणाचो आदार घेतला अशें मत डॉक्टर ऑलिविनो गोमिस मांडटात. फादर थॉमस स्टीफन्स अ विजनरी पार एक्सलन्स अशें फादर कॅल्विन मोंतेरो आमचो आनीक एक जेझुईत भाव आपल्या लेखांत थंय उल्लेख करता म्हणटा की 1560 आनी 7 1567 वर्सा जेन्ना प्रोविन्शियल कावन्सील जालो तांचे भासाभाशेन तांणी अशें येवजिलें, लेट्स रिवाइव द फ्युचर पॉलिसीज ऑफ इव्हेंजलायझेशन बाय गिविंग मोर एम्फसिस ऑन द इंटेलेक्चुअल अँड मोरल पर्सुएशन. म्हळ्यार कितें म्हळ्यार पुस्तकां छापपाचें आनी हेर असले साधन आपणावून हो धार्मीक वार फुडें वचचो. हाचो परिणाम थॉमस स्टीफन्स हांच्या क्रिस्त पुराणान जी पद्दत ताणें वापरली आसा, इमर्स्ड इन द कल्चर ऑफ द पीपल, पीपल फ्रेंडली, कांय दुखय नासतना तसली भास ताणें वापरली आसा, तसली पद्दत ताणें वापरली आसा, ही आमकां थंय पळोवंक मेळटा. मागीर ही नवी पद्दत आपणावूंक थोडो भोव ह्या काळार 11 पायनियर जेजुइतांचो प्रभाव ताचेर पडला आसूं येता. देखीक म्हणजे त्या काळात थॉमस स्टीफन्स आसतना थोडे अशे पायनियर जेजुइत गोंया येवन गेल्ले, तरी तांचो वावरूय ताका एक प्रेरणा जाल्ली आसूं येता. देखीक माथ्यू रिची हो आमचो जेजुइत भाव, he had mastered Mandarin language, Chinese Mandarin language, and worked as a wise man and Chinese teacher. चायनाचे वाटेर आसतना सुमार 4 वर्सां तो गोंयांत रावलो. 1578 to 82 उगडास दोतोर थॉमस स्टीफन्स हाचे गोंयांत आयलोले वर्स 1579. म्हणटच त्या काळार तेच्याच काळार ते आनी तांकां ताची प्रेरणा मेळ्ळी आसतली. कित्याक आमकांय बी जेन्ना आमी दुसऱ्यांक पळयता तेन्ना आमकांय कितें करूंशें दिसता. दुसरे सुवातेर देनोब्ली होय बी आमचो जेजुईत भाव, पाद्रीच ते आमी भाव म्हणटात, जेजुईत पाद्री, ताणें तामील भास मास्टरी केल्ली आनी तामील आनी संस्कृत आनी तामील स्वामी कसो तो वावुरतालो. आमचे थोडे गोंयचे स्वामी आसात पूण बेलगांव वाठारांत, ते सारके साधवां भशेन न्हेसतात आनी सगळें करतात, पूण तेंचे हे चर्च ना, पूण देवळाच्याच आकारान मठ म्हणून आसता. मागीर तिसरो आसा रुडॉल्फ आक्वाविवा. हो तुमकां वळखीचो आसतलो कित्याक ते कोंकणी रायट्सान थंय तांचें मरण जाल्लें. ते दिल्ली फातेपूर सिक्री, ओके, दिनोब्लीचें हें सांगूं ना, तो तामील हें आसलो आनी तो तामील वचपाचे वाटेर आसतना 1605 वर्सा तेन्ना तो गोंयांत थांबलोलो. ते पूण उपरांत मागीर रुडॉल्फ आक्वाविवा जो आसा तांचो वावर चड करून दिल्ली, फातेपूर सिक्री, आग्रा, मुगल कोटान, चड करून इस्लामीक वर्ल्डान तो वावुरलेलो आसा तांचे बरोबर. 1570 आनी 8 1578 वर्सा सेंट पॉल कॉलेजीन ताणें शिकयल्लें म्हणून उल्लेख मेळटा. ताची खबर तांकां आसली आनी उपरांत कोंकणी मारिकाल कावजाची खबर जी घडटा ती ताका अशी प्रेरणा जाली जाय. थॉमस स्टीफन्सान रचिल्ल्या साहित्या विशीं आमी बारीकसाणेन नियाळ केल्यार थोड्यो वस्तू आमी उगडास धरची गरज आसा. हांव डिटेलान कांय सांगना, पूण थोडे 1-2-3 मुद्दे तेंचे हांव सांगूंक सोदतां. 1616 वर्सा हें लोकप्रिय आनी ब्राह्मीण शिक्षीत वर्गा खातीर रचिल्लें, कारण ताचे उद्देशी ते सामान्य लोकां मेरेन पावूंक ताची इत्सा आसली अशें एक मत मेळटा. दुसरे सुवातेर डॉक्ट्रिना क्रिस्ता जें आसा हें तांणी सामान्य लोकांचे उलोवपांत आसलेले भाशेन ते तांचे खातीर रचिल्लें आनी दुबाव ना अशें म्हणटात की हाचे आदी बागेवन फ्रांसीस शावेर हाची दोतोरेची पुस्तिका लोकां मेरेन
वापरांत आसली आनी उपरांत फादर मार्कोस जॉर्ज हे आमी आयकल्लें आसा हांचे एक पोर्तुगीज भाशेन दोतोरीचें पुस्तक आसलें दोतोरीचें ताचो आदार घेवन स्टिफन्सान आपलें पुस्तक डॉक्ट्रिना क्रिस्ता हे तयार केलें अशें मत आसा. तिसरे सुवातेर आर्ट दे लिंग्वा कनारीन हे मिशनरा खातीर भास शिकूंक तयार केलेलें पुस्तक जे पोर्तुगीज भाशेंत आनी कोंकणी उतरां रोमींत आसलेलीं आमकां आस्पावतात. हांगासरूय बी 1580 वर्सा 1580 वर्सा सेंट पॉल कॉलेज ओल्ड गोवा शिकतल्या एका गोंयच्या जेजुईताक हे व्याकरण करूंक तयार करूंक जबाबदारी दिल्ली अशें एक मत मेळटा. हाचोय आदार स्टिफन्सान घेतला आसूंये असो म्हाका दिसता. आनी समरी कशी शेवटाक 3 मुद्दे हांव सांगूंक सोदतां. समरी कन्क्लुजन. पयली सुवातेर क्रिस्तांवां आड पिडापीड आनी क्रोध ताणें आपल्या खासा देशांत अणभवलेलो जेन्ना तो इंग्लंडाक आसलो. जावं घडये ह्या अणभवाक लागून ताच्या वावरांत आनी हेरां वस्तूंनी जावं ताच्या बरोवपांत लिखणेन समजिकायेची आनी दुसऱ्यांचें खाशेलपण राखून दवरूंक खूब म्हत्व दिल्लें ताचे वागणुकेंत आनी बरपांत आमकां दिसून येता. दुसरे सुवातेर जेजुईत मिशनार थळावीक भास शिकले जे गोंयांत येताले इंडियेक येताले ते थळावीक भास शिकले आनी दुबाव ना आपलो मुखी वावर धर्म परगटूंक वावुरले ही तांची मोख आसली. जे धर्मांतर जालेले तांकां अदीक भावार्थान तिगोवन दवरूंक तांची मोख आसली. पूण अशें करतना तांणी सवार साहित्य रचलें तें समेस्तांच्या फायद्याचें आनी कोंकणी भाशेक उदरगतीक आदार जालो हें आमच्यांनी न्हयकारूंक जावचें ना. बारीक पळोवंक गेल्यार ताची पयलीं 2 पुस्तकां जीं आसात क्रिस्त पुराण आनी डॉक्ट्रिना क्रिस्ता फकत ही 2 पुस्तकां धार्मीक स्वभावाची आसात आनी आर्ट द लिंग्वा कनारी प्युअरली साहित्यीक आमकां पळोवंक मेळटा. ती ग्रॅमर आसा कोंकणी भास शिकूंक. पूण कितेंय जावं जें बरोवपा रुपांत येता तें साहित्य वळेरेन पडटा आनी साहित्याचो आंकडो वाडून वता. आनी निमणे सुवातेर मूय जावन साकर कशी खावची वो दुखय नासतना कांटो कसो काडप हे स्टिफन्सा कडल्यान आमी शिकूं येता. धर्म बदलून क्रिस्तांव जाल्ल्यांक हो नवो धर्म सवकळीचो हो आपलो आनी परको दिसचो न्हय म्हूण ताणें तांची सद्दीची पद्दत कुशीक उडोवंक ना पूण तिकाच धरून क्रिस्त पुराण रचलें. दुसऱ्या उतरांनी इनकल्चरेशन आनी एडॅप्टेशन पद्दत सांबाळली. देव बरें करूं. You have not only taken the review of the contemporary life of Father Thomas Stephens, but also have commented on his language and style. Thank you for your presentation. At the end, I request Professor Sema Burgess to present his views. बरी सांज जावन येता आनी म्हाका ही संद दिल्ले खातीर साहित्य अकादमी उपकार मानता. त्या शिवाय एक पद्दत आसा जेन्ना एक पेपर छापून येता तेन्ना त्याच्या शेवटाक एक्नॉलेजमेंट आसता आभार आसता आनी जेन्ना तो पेपर सादर करतात तेन्ना एक अडचण येता की वेळाच्या अभावाक लागून हें काम करचें उरता आभार मानपाचें. ते खातीर हें हांव पयलीं करतां. म्हजें प्रशिक्षण दर म्हजो वेवसाय दर हें पळयल्यार हांव ह्या विशयाचेर उलोवपाक योग्य व्यक्ती न्हय. पूण ह्या 3 व्यक्तिमत्वांनी हें जायशें केलें आनी ती व्यक्तिमत्वां
वेळाचेर पयलो म्हजो सर्गेस्त इश्ट सत्यबाब बार्देक, दुसरो प्रोफेसर रॉकी विरांद, तिसरो सर्गेस्त प्रोफेसर सुरेश बाब आमोणकर. रॉकी बाब आदल्या कोंकणी साहित्याचेर वावर करतालो जें ब्रागा पुर्तुगालांत आसा आनी ताका कोण तरी जायशें दिसलें की तेचेर नदर मारून आपणाक कितें तरी सुचोवणी दिवंक शकतलो काय. ताणें तें तो प्रश्न सतर बाबा कडेन मांडलो आनी सतर बाबान म्हजें नांव सांगलें फक्त इतलेच खातीर की म्हाका आदले कोंकणीची आवड आसा, ते शिवाय म्हजे कडेन आनी कांय नासलें. पूण प्रोफेसर मिरांदा वांगडा वावरून हांव खुबशें शिकलो, खूब पोरणी कोंकणी शिकलो. ताणें म्हाका पुराय पोरण्या महाभारताची टायप्ड कॉपी दिली आनी तातूंत जी उतरावळ मेळटा ती आतां घडणुकेंत ना ती बी म्हाका मेळ्ळी. ताचे उपरांत सुरेश बाब क्रिस्त पुराणाचे कोंकणी अणकार करूंक लागलो तेन्ना ताणें बी सतर बाबा कडेन विचारलें कोण मेळटलो पळोवपाक. म्हाका एक क्रिस्तांव मनीस जाय आतां. सतर बाबान म्हजें नांव सांगलें आनी हांव ताचे वांगडा वावुरलो, खूब शिकलो. इतलेंच न्हय, म्हजे कडेन जें क्रिस्त पुराणा बाबतींत जें कितें साहित्य आसा तितलेंय म्हाका सुरेश बाबान दिल्लें. ताचें पुस्तक उजवाडाक आयले उपरांत ताका 2 मिशनरींचे उतरावळी पब्लीश केल्ल्यो मेळ्ळ्यो. त्यो ताणें विकती घेवन ताची झेरॉक्स मारून कॉपी म्हाका दिली. ओरिजिनल आयज सेंट्रल लायब्ररींत आसा आनी ह्याच दोनूय उतरावळींचो हांवें उपयोग करून हें प्रपत्र बरयलां. नाजाल्यार म्हाका तें शक्य नासलें कारण म्हज्यान आतां ह्या काळान खंयच्याय लायब्ररींत वचपाक म्हाका जावचें ना. तर ह्या तिगूय व्यक्तिमत्वांची हांव आभार मानतां आनी फुडें वता. म्हजो विशय आसा क्रिस्त पुराणांची भास, लँग्वेज ऑफ क्रिस्त पुराण. हांगा म्हाका एक स्पश्ट करचें पडटलें क्रिस्त पुराण म्हणल्यार खंयचें क्रिस्त पुराण. कारण आयज म्हाका एक ओफू जावं अशें हांगा दिश्टी पडलें की क्रिस्त पुराण म्हणल्यार थॉमस स्टीफन्साचें क्रिस्त पुराण जें रोमीत आसलें काय मासडेन काय दोनूय. सुरेश बाबान हें दाखोवन दिलां की मासडन हें थॉमस स्टीफन्साचें न्हय, तें फादर सिमोन गोंयस हाणें एडाप्ट केल्लें. म्हळ्यार थॉमस स्टीफन्साचें घेवन आनी जी कितें उतरावळ आयल्या, जी नांवां संस्कृत केल्यांत तें आमकां फादर सिमोन गोमिसाचें देणें, फादर स्टीफन्साचें न्हय. क्रिस्त पुराणांची भास हें पळयतना म्हाका दिसता पयलें हांवें पळोवपाचें तेजो हेतू कितें आसलो. क्रिस्त पुराण बरोवच्या फाटीं हेतू कितें, द पर्पज ऑफ क्रिस्त पुराण. आतां थॉमस स्टीफन्स आयलो एक मिशनरी म्हणून, म्हणजे ताका अमक्याच एका कार्या खातीर, मिसावा खातीर हांगा पाठयल्लो जेजुईत संस्थेन.
आनी ते मिसांव म्हणल्यार हांगाच्या लोकांक क्रिस्तांव करप, बरे क्रिस्तांव करप हें तो मिसांव घेवन आयिल्लो आनी ताणें आपणीच तें मागून घेतिल्लें. पूण ताचे वांगडा आनीकूय मिशनरी जातले. ताणें हें सामकें अक्षरशा घेतलें. म्हणजे लोकांक बातमी दिलो सोंपलें. आनी पुर्तुगालच्या राजाकूय रिपोर्ट धाडले इतले आमी कन्वर्जन केल्या. पूण कांय ना. व्हडलें म्हणल्यार तांणी लोकांक सामकें एक देगोर मागणी शिकयली. ती समजना जाल्यार चलता पूण उचारपाचें. ताका लागून खुबशे नवे क्रिस्तांव बेजार जाले आनी थोडे सोडूनय गेले. आतां हें आडोवपाक ताणें इन्क्विजिशन हाडलें. पण फादर स्टिफन्स सारकेल्या थोड्याच मिशनरींक हें सारकेंशें दिसलें ना. ताणें म्हळें आमकां कांय कितें तरी इंटलेक्च्युअल जेवण दिवचें पडटलें. आनी तांणी हें पुस्तकां बरोवपाचो कोर हातांत घेतलो. फादर स्टिफन्साक ताच्या न्यू क्रिस्तांवां कडल्यान एक मागणी आयली. तुमी आमचे खातीर एक हें मराठींत पुस्तकां बरोवचें. कारण तांकां संत साहित्य वाचपाची गावपाची संवय आसली. म्हणून ताणें तें मराठींतल्यान मागलें. म्हणून ताणें तें मराठींतल्यान केलें. दुसरें तें कशें बरोवप म्हळ्यार गद्यान काय पद्यान. आतां जें कितें बरयलां जें तें वाचता तें म्हज्या मनांत पुरून जाय. त्या खातीर पोएट्री इज बेटर देन प्रोज. खंयचेंय गाणें याद उरपाक सोंपें न्हय एक बरयल्लो पॅराग्राफ. तेच खातीर ताणें तें गद्यांत बरयलें. आनी त्या काळार आनी आतांय सुद्दां भजनां जातात आनी तांचे थोडेच सामके लिमिटेड अशे मिटर आसतात. आनी सगळ्यांत सामको लोकप्रिय मिटर म्हळ्यार तेन्ना पोवी तो ताणें घेतलो. आतां भास खंयची वापरप म्हळ्यार मराठी म्हणलें. पूण स्टिफन्साक फक्त तें बरोवन उठपाचें नासलें. तें लोकांक समजूंक जाय. तें लोकांक तें आत्मसात जावंक जाय जाल्यार तें सारकें ताका समजूंक जाय. आनी तें फक्त कोण शिकिल्ले आसात लिटरेट्स ताकाच न्ही सादारण लोकांक सुद्दां तें समजूंक जाय. म्हणटकूच ही भास कशी आसूंक जाय ती सादारण लोकांकूय ती समजतली. आनी तेंच ताणें केलें. आमकां जायते कडेन म्हणटात की ताची भास संस्कृत आसा आनी हें तें कोण म्हणटा कोंकणी पिशाच. जाल्यार ही भास सादारण लोकांक समजतली काय कितें. आनी ती समजना जाल्यार ताचो उपयोग कितें. आनीक एक आसलें खंयचेंय पुस्तक छापतलो जाल्यार तें छापखान्यांत वेच्या आदीं ताची हात बरोवप तें इन्क्विजिशनाच्या कचेरेंत पावूंक जाय. थंय ताचें कमीत कमी 10 विद्वान पाद्री कडल्यान ताची समिक्षा जाताली. आनी ताचे वांगडा एक पुर्तुगेज भाशेंत ताचे अनुवाद जाय आसलो ते कंपेर करपाक. आनी ते तांचें जर तांकां जर पटलें जाल्यारूच ते छापूंक परवानगी दितात नाल्यार ना. जर ही पुस्तक सामान्य लोकांक समजोवपा सारकें ना जाल्यार ते ताका परवानगी दिवचेच नासले. म्हणजे तें पुस्तक लोकांक समजता तसलें आसलें आनी आसूंक जाय.
आनी ते जे तपासणी करताले तांची नांवां आनी सयो ते पुस्तका वांगडा छापून येता तेन्ना लावची पडटाली. इतलेंच न्हय, छापून जाले उपरांत परत ते तांचे कडेन वतालें. आतां जें आमी पास केल्लें तशेंच आसा काय कितें बदलना तेंय तो वाचपाचें. आनी ती सगळी ती लायसन्सीस क्रिस्पुराणाक ती लायल्यान क्रिस्पुराणांची 3 आवृत्ती जाल्ल्यो. 3 आवृत्तींची लिसन्सां आसात. तर हें केलें कशें? तितून ताणें सांगलां तशें ठाय ठाय कोंकणी उतरां घाल्या म्हूण. ठाय ठाय म्हळ्यार कितें? अमकेच तें कोणताम सांगूंक ना. आनी थंय पळयल्यार अशें दिसता की जवळ जवळ सगळींच उतरां तेन्नाचे कोंकणींतलीं आसात. हें कशें घडटलें? जाल्यार हांवें हें पळयलें, म्हाजे कडेन जी 2 उतरावळी आसल्यो थंय हांवें ती उतरां पळयलीं जाल्यार तीं आसात. तीं तुका हांव हें पळय, क्रिस्पुराणांत कांय अश्यो वळी आसात ज्यो आतांच्या गोंयकाराक सरळ समजतात. तोंडा पापिया तांदळा पावली बेड. दुसरें, ती बापुडी सुंदरी भय मात्र नेणे अजून बेरी. पुढा देवे आदाव निद्रेस्त केला घोर निद्रे व्यापिला. खंयच्याय गोंयकाराक तें समजतलें. हांवें ती ओडीची पुराण ताचो अवेसर आनी ओवी आनी तेंची जाल्यार तांच्यो वळ्यो म्हळ्यार पयले हेतून हें पयलें पुराण, 12वो अवेसर, 11वी ओवी आनी ओळी 3री आनी 4थी. कांय ओवी अश्यो आसात की पुराय ओवी आतांच्या गोंयकाराक समजतात. पळय, ह्या कारणे मनुष्य आता सांडोवनी आपली माता पिता आपुली स्त्रिये सांगाता राहील वतून. दुसरें, त्या काना देसा आंतू अब्राहाम झाला महाग्रेस्त सर्वसंपदे संपत्तीवंत सोने रुपये अप्रमीत. हें आतांचे कोंकणीन जालें. त्या खाना देशांत अब्राहाम जालो महागिरेस्त सर्वसंपत्तीन संपत्तीवंत सोने म्हणजे भांगर सोने रुपये अप्रमीत. आम्ही तुम्ही एके वेलीची फळां एका रक्तमांसाची बाळां सांडा कोपाचे झाड मी दुश्ट न्हय तुमचा. आतांचे कोंकणीत आम्ही तुम्ही एके वालीची फळां एका रक्तमांसाची बाळां सांडा कोपाचे म्हणजे रागाचे झाड हांव दुस्मान न्हय तुमचो. आपण कळपांत जावन आपली आणिले वाचरून धरून सेवकांती निरोपून माशी रांदून सांगितले. म्हणजे आपण कळपांत वचून हाडले वाचरून धरून सेवकांक निरोपून मास रांदून सांगले. काय ओवी अश्यो आसात की तेतून ही उतरां आसात ती आयचे पिळगेक समजुची नात, पूण ती मिशनरी उतरावळींनी मेळटात. आनी ती उतरां हांवें 5व्यान दाखयल्यात रंग घालून.
चैशी पत्रशाखा आणि कंदमुळा तैशे त्याचे मातशी तुम्हा सगळा बकावेया वेळोवेळा दिल्ल्या मिया ताजर जशी पालेभाजी आणि कंदमुळा तशें ताचे मास तुमकां सगळ्यांक खावंक वेळचे वेळार दिले हांवें हांगा तांचे मास म्हळ्यार कंदमुळाचे न्ही हाचे आदले ओळीन जनावरांची नांवां आसात तांचे मास योजे कैवारला मनी असुरपात गडतील लोचनी नावेक शेजारी प्रवेशून रुदन करी हांगा हे म्हणजे तुजे कळवळलो मनांत दुखां गळटालीं दोळ्यांतल्यान मातशें रिगून शेजारच्या कुडांत रुदन केलें म्हळ्यार रडलो हांगा जी पातयांत आसात ती उतरां ते उतरावळी मेळटात हे नावेक मेळना पूण हें उतर देसायाच्या कोशांत आसा आनी थंय दोन कोसांत आसा एक 1250 आनी दुसरो 1566 ही वर्सां ह्या वर्सांतल्या लिखणांत हें उतर मेळटा व्याघ्र बोगडियां सगळें पोवती जळी सिंह करदल प्रडती जळचरे मनुष्यासी मेळती नारियाळी वेरी म्हणजे वाघ बोगड्यां वांगडा पेंवतात उदकांत शिव बिबटे खेळटात जलचरां मनशांक बेळटात माडां वयर हांगा करदल हें उतर आसा पूण त्याचो एक्झॅक्ट मिनींग ना तेतूंत सॅट बेस्ट म्हणजे सर्टन अननेम्ड नांव ना एक जनावर रानटी जनावर संस्कृत कोशांत शार्दूल हाचो टायगर पॅन्थर म्हणजे तेजें नांव हें बिबटे तशेंच प्रडता खेळटा हें उतर हातूंत मेळना पूण प्रदा मेळटा हाचे क्रियापद केला खुबशे कडेन कोंकणी काळ प्रत्यय दिश्टी पडटा कोंकणीचो फक्त 3 दिले हांगा आनीकय आसात सांडी मनाची दुखभ्रांती तूं तरी बरवें जाणसी किती हे जाणसी एक आदले कोंकणीचे आतां खबर ना सावंतवाडी बी आसा जाल्यार कारण हांव जेन्ना कॉलेजींत आसलो हॉस्टेलांत ते तेन्ना एक सावंतवाडीचो आसलो श्री म्हणून तो असली उलयतालो म्हणून म्हाका दिसता तें सावंतवाडीन अजून बी चलता बी जाय आनी एक 7 कणशीं देखिली तेही थोरी कणशें बकिली किणा माती ग्राशिली ऐसे ग्रास ना हा खायली मागीर जेणे आमी थकवलेव त्या देवतारा सारकी झाल्यो दुसा पासोवन पडल्यो अखंड दुखात हे अजून कोंकणीत आसा खास करून बार्देशी आनीक एक जें स्टिफन्सान केलें तें विरुक्ती रिड्युप्लिकेशन हाचो खूब वापर केला आनी कांय जाण म्हणटात ही कोंकणी भाशेची स्पेशालिटी
ही म्हणटात वेदीक संस्कृतांतल्यान आमकां लाभल्या अशें घेवं. देसायाच्या एका कोशांत एक पांडुरंग शिरोडकर हाच्या लेखाचो एक उतारो आसा, एक पानभर. त्या पानभरान चार विरुक्ती मेळ्ळ्यो. आफोवन आफोवनी, तडी तडीन, उनवनीत, न्हाली धुली. म्हळ्यार 13व्या शेंकड्यांतली. म्हणजे तेंच ताणें वापरलें, हाचो खूब वापर केला. आनी तातूंत जी एक तुमकां विरुक्त्यो मेळटात ताची विविधताय पळोवन जाल्यार कोणें ताची एक विरुक्तीची खाण म्हणली जाल्यार तो चुकचो ना. स्त्रिया पुरुष एक हेतून 4 विरुक्त्यो आसात एकाच एक हेतून. स्त्रिया पुरुष, ल्हान थोर, नवणवनी, तरुणे म्हातारे, धरुनी, वस्त्रे अलंकार, फिरवणी घेतले त्यांचे. हांगा आनी एक आसा नवणवनी. हो हे न्हयकारी क्रियापद. हाका आदी न लावपाची संवय त्या हितूंत मेळटा. आतां ती आमची उरना आनी उरल्या त्यो सुद्दां फक्त नजर तें बी क्रियापद म्हणून न्ही, हेवाच्यान नजर बस तितलेंच. तशेंच नकळ कळना, नकळ तें आमी जेन्ना नकळ म्हणटा तें तितलेंच आसा. पण हे ताची फुडली चाल ना. अशी एक ओवी आसा तेतूंत एकाच सॅम्पलांत 4 युनिट आसात. शृंगार अलंकार सोन्याचे, ठीक ठवळ माणिक मोतयांचे. हे 4 खड्यांची नांव. ठीक ठवळ माणिक आनी मोती. जेतूकें द्रव्य होते भांडाराचें तेंपली नागरी. हांगा तेंपली, तेंपल म्हणल्यार येहुदी देवूळ. ताका ताणें तेंपलू पुर्तुगेज उजार केला. आमचे देशी उतार घेवंक ना. सांगूंक हें वेगळें देवस्थान. ते भायर एकेच ओवीन 2 एकाच उतराची विरुक्ती आसात. पण त्या माझी काही अधिक उणे जे आमच्या कार्याशी होणे ते थोडे बहु तुम्हा सांगेन जेणे होई चूक. हांगा अधिक उणे थोडे बहु ही समानार्थी उतरां ती एकाच ना. आनी आमचे कडेन तशी आनीकूय आसा. आमची हे आसा आगडे उणे त्या तरताचे. त्या शिवाय आमी पुर्तुगेजींतल्यान बी हे घेतला नायस मॅन. आता विरुक्तीची विविधताय पळोवया. एक कुमोर पाणी पाणी म्हणून मातेशी पेडिती रुदन करून. पेडिती दुसरें जे भरले होते जळ ते थोडे थोडे जाले. ही मात चुकता. हांगा येवपाचें न्ही, ते दुसरी येता त्यातले. हांगा ही जी 2 उतरां आसा ती सारकी एक सारकी आसा. म्हळ्यार पाणी पाणी, थोडे थोडे, मागीर हिंडत हिंडत, मागीर चाला चाला. म्हणजे ते एक उठावटी हांगा येवपाची ते दुसरी थंय बी आसा ते घडये घडये. आनी ही उतरां
नाम आसूं येता, विशेषण आसूं येता, क्रियापद आसूं येता, इवन क्रिया विशेषणूय आसूं येता. हांगा एक सांगचें आसा. जालें कितें जे मराठी आवडीचे आयल्या ज्यो बड्डेलू ड्रागो थंय ती चूक जाल्ली आसा. जंय ई आसा ताचे तांणी लिप्यांतर ए आ केल्लें आसा. ते तशें ए आ न्ही, ते या म्हणजे हांगा पळय फुडार वयजे त्या अरण्यांत ती त्या अरण्यांत केलं. पण ते आतां चूक केली, पण अरण्यांत करूं ना. अरण्यांत अरण्यांत म्हणून अरण्यांतूच म्हणला अशें जाल्लें आसा. खूब कडेन जाल्लें आसा. दुसरी तरा म्हळ्यार तेंच उतर पूण दुसरे मातशे बदलून येता. ऐसे दिने दिन वेळोवेळा अकळांनी हें उतर आसा. सामूहिक करारी सकळ उठाउठी म्हणे मी शेळ्या राखत होता रानो नानी निरोप दिला प्रधानेशी म्हणे तुवा द्यावे देसोदेशी त्या दिवसा भितुरी दाविदाचा नगर नगरी त्या रायाचे वर्तणुके आणतू वेळोवेळी इस्रायली लोकांतू सांभाळ शास्त्रपून अशी उतरां मेळटात. दुसरी तरा म्हणल्यार दोन उतरां आसा पूण एकाच अर्थाची वेगळी उतरां पूण अर्थ एक. तशें नगरी पटण, नगर आनी पटण एकूच अर्थ. मागीर गुंडे पासण, पासण फातर. वृक्ष तरुवर, वृक्ष तरुवर आनी भानूय बी मेळटा. भानू सूर्या हें आमकां संस्कृतांत तेंकां दिसता पूण हें उतरावळीन आसा. आनी दुसरें म्हणल्यार हें जी रंगीत केल्यात ही उतरावळींय बी मेळटात. वृक्ष तरुवर, मागीर श्वेत पांढरी ही उतरावळींय बी मेळटात. तशेंच रावळार धवळार एकाच अर्थाची. मागीर उतरां आतां ती एकाच वर्गांतली एकेच तरेची. तशें हालोवन चालू हलना धलना हलना. मागीर फुडां ती नारी कुंवरी भुरगो जालो तो दिवशी माशी वाडिनला. हें उतरावळींत ना पूण हें आदली कोंकणी भारतांत आसा. म्हणजे पांडव कौरव तेंचे तो जालो तो दिशी माशी वाडलो तें आसा. आनी हेंच उतर अशें दिशी मावशी. मागीर शेळया मेंढयाचे एक शब्द एक एकाच तरेची जाती मातशे वेगळ्यो. ताणें वनगिरीवर. मागीर मीन मोरे मगर तीन उतरां, तीन जळचरां एकच अर्थाची. जेतून सागरीचें जळचर. मागीर झाडां झोंपणे तुरुवर परतून एकाच तरेची वस्तू. आतां उरफाटी अर्थाची उतरां. उरफाटी अर्थाची उतरां. मागीर हें पार्शल डुप्लिकेशन. हें हातूंत एकूच उतर आसा पूण त्या उतरांत
पुराय उतर आणि ताचे आनी त्याची पहिली दोन अक्षरां येतात आपले आप आपले आपले आणि आप आपले तसेच एक एकाचे एक एक शिवाय आमची वेगवेगळ्या कोंकणीच्या ह्या बोलयांनी वेगवेगळे म्हणतात पण साश्टीन वेगवेगळा ते हांगा आयला. ही आवाजाचेर खटखटीत अश्रुपात दुकान ते बी आसा थंय थपथपां मागीर गरगरां बडबडां गटगटां धगधगीत ही उतरां थंय मेळटात. मागीर पडसादी कृषीवासी हांगा हें दुसरी उतर येता ताका अर्थ ना त्या अर्थाची उतर न्ही तेचे कृषीवासी म्हळ्यार आनी कसलें. हांगा जेन्ना कृषीवासी म्हळ्यार कृषी एग्रीकल्चर अँड सच अदर वर्ड पूण कांय कडेन दोन अशी पडसादी उतरां येतात पूण दुसऱ्याकूय अर्थ आसा तें ह्या वर्गांत येना. जशें जिकडे तिकडे जिकडे तिकडे आयलां रावळा धवळार आदी पळयलां हांगा ढवळार तिकडे हाका अर्थ आसा हे हातूंत वयचें ना. म्हाका एक सांगून दिसता की कोंकणी भाशेंत ह्या विशयाचेर अभ्यास जावंक ना अशें म्हाका कळटा. हांव आस्त दवरतां आमचे हे विद्यार्थी हाचेर भर घालून काम करतले. कोंकणीन विरुक्ती खंय आसा तांची सोद घेवन तांचेर निबंध प्रबंध बरयतलीं. स्टिफन्सान कांय कडेन पुर्तुगेज उतरां वापरल्यान जी हाच्या अर्थाच्या म्हळ्यार रिलिजियस वर्ड्स पूण कांय कडेन कोंकणी उतर आसूनय ताणें तें वापरूंक ना. जशें सर्कमसिशन सुंदर हाचे खातीर उतरावळींनी उतर आसा सुंदर ती पूण ताणें तें वापरूंक ना. ताणें वापरलें पुर्तुगेज सिर्कुन्सिसांव आनी ताचें कारण म्हळ्यार एटलीस्ट उतरावळींनी सुंदर ती म्हणल्यार सर्कमसिशन ऑफ मुस्लिम्स म्हणजे हो हें दिवचो न्हय म्हणून म्हाका ताणें तें टाळलें. देव बरें करूं. Minute observations, an approach towards the linguistic study of Krishna Purana, and his dedication and determination to study the 16th century Konkani. At the outset now, I thank all the three resource persons for their resourceful and well-studied presentations, and I would like to sum up this session in Konkani language. आतामेरेन 3 जाणकारांचे पेपर आम्ही आयकले. थॉमस स्टिफन्साचो हो सेमिनार 2019 वर्सा जावपाचो आसलो जेन्ना तांच्या मरणाक 400 वर्सां पुराय जाल्ली. पूण कोविडाच्या कारणाक लागून हो सेमिनार 2 वर्सां उसर जाता. ज्या काळांतलो अभ्यास आमी करतात तो काळ आसा 16वो आणि 17वो शेंकडो. ह्या काळातले जे काय अवशेष आमच्याकडे शिल्लक आसात तातलो हो थॉमस स्टिफन्स. आणि म्हणून वदोळे म्हळें तशें थॉमस स्टिफन्स वाचलो का गोंयांत 16व्या 17व्या शेंकड्यान आणि खासा करून साश्टी मालांत खंयची भास उलयताले हाचे नमुने आतांच बोर्जीस बाबान आमच्या मुखार दवरले.
आज जेन्ना आमी ह्या सगळ्या कडेन पळयता तांणी बी तेन्नाची कोंकणी आनी आतांची कोंकणींतलो फरक आमकां सांगलो. त्या वेळावयली कोंकणी आणि 16व्या-17व्या शेंकड्यांतली मराठी हांचे मदली सीमारेषा खूब पुसट आशिल्ल्यो हे आमकां त्या काळांतले साहित्य पळयतकीच कळटा, मराठी साहित्य पळयतकीच कळटा. आणि म्हणून अमक्याच उतराक केन्ना कोंकणी म्हणप आनी अमक्याच उतराक मराठी म्हणप हे बी खूब धाडसाचें विधान जातलें भाशाशास्त्री नदरेंतलें. तरी आसतना आयज घडणुकीत जी उतरां आसात त्या उतरांच्या आदारान आमच्यांनी म्हणूं येता की कोंकणीन मराठी परस चड 16व्या-17व्या शतकांतल्या भाशेचे अवशेश राखून दवरल्यात अशें विधान करप चड शास्त्रीय जातलें अशें म्हाका दिसता. हो काळूच अशें आशिल्लो 16व्या-17व्या शेंकड्याचो की ज्या काळांत कवींनी स्थानीक भाशांनी बरोवपाक सुरवात केली. खुबश्यो स्थानीक भासो ह्या वेळारूच वापरपाक आयल्यो. आणि म्हणून गोंयान कृष्णदास श्यामा आशिल्लो त्याच्या वास्तून आमी हांगा बसल्यात. तो कृष्णदास श्यामा म्हणजे गोंयांतलो पयलो लेखक. ताणें कोंकणींतल्यान गद्य बरयलें आनी मराठींतल्यान पद्य बरयलें. उलटें सापडना. कृष्णदास श्यामाच्या नांवाचेर कोंकणींतल्यान कांय पद्य सापडना आनी मराठींतल्यान गद्य सापडना. म्हणजे आयच्या संदर्भात उलोवया परत, कारण ह्यो सीमारेषा आसात त्या काळांत. आणि ताणें कृष्णदास नांव घेतलें कारण तो कृष्णाचो भक्त आशिल्लो म्हणून, आणि थॉमस स्टिफन्सान क्रिस्तदास नांव घेतलें. हे अनुकरण त्या काळांत दिश्टी पडटा. त्या काळांतल्या सगळ्या ख्रिस्ती ग्रंथांचेर हे जे सगळे कवी म्हणात, संत म्हणचो नांव तांकां, कवी जावन गेले त्या काळांतले, तांची नांवां दिश्टी पडटात म्हणजे कळटा आमकां. त्या काळांत कोण तरी एक कृष्णदास श्यामा म्हणून आशिल्लो, एक विष्णुदास नामा म्हणून आशिल्लो. ज्ञानदेव जावपाचे तर कारखानेच आशिल्ले म्हणटा कापळकर, कारण कितलेशेच ज्ञानदेव त्या काळांत जाले. नामदेव म्हणून एक आमकां गवळण बी मेळटा. ती नामदेवाची गवळण न्ही, हे ताची भाशा पळयल्यारूच कळटा ती खंयची ती पेडण्यातली बी भाशा आसा. सो हो सगळो 16व्या-17व्या शेंकडो जो आसा तो असो आमच्या मुखार प्रगट जावपाचे माध्यम म्हणजे थॉमस स्टिफन्स. कारण हे सगळे उपलब्ध आसा ताच्या माध्यमांतल्यान. आणि ह्या सगळ्यांचो प्रभाव ह्या ना त्या कारणान ताजेर आशिल्लो आमकां दिश्टी पडटा. रोमीन बरयल्लें ख्रिस्तपुराण, ताका ख्रिस्तपुराण म्हणत नाशिल्लें त्या काळांत. जाणटेल्यांक जर याद आसत ते कोंकणी पुराणूच म्हणून आशिल्लें. म्हाका कितल्याशाच लोकांनी सांगलें की हे कोंकणी पुराणूच, आणि हांगाच्या परस आयज जे मंगळुराक आमचो क्रिस्तांव भाव गेला ते तर ताका अजुनूय बी कोंकणी पुराणूच म्हणटात. भाषा जितली मूळ स्थानापासून पयस वता वा मूळ स्थानापासून वंचित जाता ते भाशेन आदले भाशेतली उतरां चड प्रमाणात तिगून उरतात. जसे जाका बोर्जीस बाबान आता कोंकणी बी म्हणले, ती उतरां घडये तांच्याच जिबेचेर. कारण म्हाका अशेंच म्हणजे सुरेश वामन पै आमचे सावड्ड्यातले, ताणें खूब मोठो कोर्स तयार केला. लागी 15,000 एंट्रीज आसा, म्हणजे 600-700 पानांचो कोश आसा. आणि ताणी ताका म्हणला कोंकणी संस्कृत कोश. आणि ताणी प्रपोजलूय तशेंच घातिल्लें. उतरां पळयली जाल्यार सगळी संस्कृत, ताजो कोंकणीचो काय संबंध आशिल्लो दिश्टी पडटा. पूण आमी तांकां कन्विन्स केलें, सुरेश बाब तुम्ही जरी तुमच्या काळाचो विशय करून ह्या उतरांक, जी उतरां कोंकणी कडेन तांचो लागींचो सुद्धा संबंध ना, तांकां तुम्ही उपकार करून कोंकणी तुम्ही म्हणटा आसतना संस्कृत इंटू कोंकणी कोश करात तो, देन अकॅडमी कॅन प्रिंट इट. पण खूप जड गेले तांकां ते पोचोवपाक सगळे, कारण तांची जी भाशीक त्यांची कल्पना आसा ती त्या काळांतली आसा. अशी कितलीशीच उतरां जांकां संस्कृत म्हणून येता. फॉर एक्झाम्पल सांप्रत उतर आसा. सांप्रत दक्षिणेन खूप प्रचलित आसा. संप्रती वार्ता श्रूयंताम हे सांप्रत उतर. म्हणजे सध्या तुझी सांप्रत तुझी कितें चल्लां, म्हणजे सध्या तुझं काय चल्लाय हे अर्थ. अशी जायती उतरां अजूनय बी साश्टीतल्या बोलीं भितर टिकून आसात. उर्वरीत गोंयांतल्या बोलीं ती टिकून ना. ताचें कारण तांचेर हेर भाशांचो प्रभाव पडिल्ल्यान तांणी वेगळी उतरां कदाचित आपणायली आसतली.
एका अर्थान उदळ फादरान सांगलें की 1585 निर्णय जाल्लो की स्थानिक भाशांतल्यान धर्मप्रचाराचे साहित्य तयार जावचें आणि म्हणून थॉमस स्टिफन्साचे सुद्धा हे फुडें जरी 1622 दोत्रीन क्रिस्ता 1640 आर्ती द लिंगवा कानारी हे सगळे उजवाडाक आयिल्ले असले तरी ताचो प्रत्यक्ष वापर गोंयांत 1575 जाल्लो. म्हणजे थॉमस स्टिफन्स आयले उपरांत 10-15 वर्सांतूच घडये ह्या सगळ्याचो वापर हांगा सुरू जावपाक लागिल्लो अशें आमकां म्हणचें पडटा. थॉमस स्टिफन्सच्या बद्दल हांव काय उलोवचो ना, खूब जाणांनी खूब कितें सांगलां, पूण ताचेर डियोग रिबेरान टिका केल्या फुडल्या पाद्रीन, ताचो फुडलो पाद्री तो. आणि डियोग रिबेर कितें किंवा गास्पार द सा मिगेल कितें फ्रांसिस्कन पाद्री हे सगळे थॉमस स्टिफन्साक गुरू मानताले, इतलो तो ग्रेट आशिल्लो तांच्या दृश्टीन. एका परकी वाठारांतल्यान मनीस येवप हांगा, ताणें हांगाची भाशाच न्हय तर संस्कृती आचार विचार सगळें शिकप. आनी कशें कळटा आमकां, तो आनी सगळें लायफ शिकला गोंयचें. तो आमी जर वाचत न्ही एक थॉमस स्टिफन्स जाल्यार लक्षांत येता ताणें नाल्लाचेर बरयलां. नाल्लाची तुलना ताणें पश्चिमेंतल्या फ्रुटा कडेन केल्या आनी हो नाल्लो कसो गोंयकारांक उपयोगाचो, ताच्या पासून काथोय बी काडटात, म्होंवूय बी काडटात, सोरोय बी काडटात, गोडूय बी तयार करतात आनी हे अशे खूब उपयोग ताणें नाल्लाचे थंय बरोवन दवरले. इतले ताणें हांगच्या चाली रितींचो हाचो ताचो सगळो अभ्यास केला आमकां पळोवपाक मेळटा. भास शिकता आसतना भाशे बरोबर संस्कृताय येता. थॉमस स्टिफन्साच्या भाशेंत वैकुंठ उतर आसा, यमकोंड उतर आसा आनी ती जाणीवपूर्वक वापरिल्ली आसात ताणें. अजुनूय बी साश्टीत आमी गेले जाल्यार तूं जर पापा केली संवसारांत तूं अजून यमकोंडान वयशी म्हणटात. आतां क्रिस्ती मनीस यमकोंडान कसो वतलो, पूण आसा तें उतर, कारण इतलें तें आयलां रूळ आनी तें रूढ जाला भाशेन. सो द लँग्वेज हॅज डायजेस्टेड दॅट वर्ड. अशी जायतीं उतरां म्हाका तर अजुनूय दिसता केन्ना केन्ना की बाटवप उतर जें आसा कोंकणीतलें मराठींतलें तें बापटायज हेच्या वयल्यानूच आयलां आसपाक जाय. आनी म्हणून आत्तां जेंची नांवां घेतली, गास्पार द सा मिगेल आसा, मानुएल द लादू आसा, मानुएल द बाप्तिस्त आसा, ह्या सगळ्यांचें साहित्य आमी मुजरत वाचपाक जाय. तातूंतल्यान हे सगळे संदर्भ आमकां एका अर्थान कळटले. म्हणून आत्ता आशिल्ल्या उपलब्ध आशिल्ल्या भूमी भितर जंय भाशीक वेगळेपण मेळटलें, वरायटी मेळटली, अशी भूमी म्हणजे गोमंतक गोंय. आणि म्हणून खंयच्या मराठी कोंकणी अभ्यासकाक जर भाशेचे वेगवेगळे नमुने जाय आसत आनी तसो प्रयोग हेच्या पयलीं जाला. डेक्कन कॉलेजीन जे कितें भाशीक वावर जालो तातूंत गोंयच्या 7-8 बोलींचो अभ्यास आसा. काणकोणी बोलीचो आसा, गावडी बोलीचो आसा, सावंतवाडीच्या बोलीचो आसा, अशे तरेन आसा. म्हणटकच ही भूमी इतली भाशीक नदरेन गिरेस्त, कारण हातूंत अरब व्यापारी येवन गेले, पोर्तुगीजी येवन गेले, डचूय येवन गेले, कितल्या प्रकारचे 16-17 देशांकडे व्यापारी संबंध गोंयचो आशिल्लो 8व्या शतकापासून. हे इतले सगळे लोक जेन्ना हांगा येवन गेल्यात तेन्ना ह्या भाशेचेर इतल्या सगळ्या भाशांचो प्रभाव पडला. ताका लागून एक कितें म्हणजे ताका एक समृद्धताय, गिरेस्तकाय अशा अर्थान फावो जाल्या. म्हणून खंयच्याय तरेच्या भाशीक अभ्यासा खातीर गोंय साश्टीक आसा करून हो एक खूब गिरेस्त वाठार अशें विधान करींचें दिसता. आनी स्टिफन्सान ह्या सगळ्याचो सगळ्याची बुन्याद घातली, ताणें पांया घातलो आनी ताचेर जो कळस चडयला तो बाकीचे पाद्री, म्हणजे सगळ्यांत चड तातूंत गास्पार द सा मिगेल आसा, डियोग रिबेर आसा, कार्ल पिक्रील आसा, हांणी ताचेर कळस चडयल्लो आसा. म्हणून अशे नदरेंतल्यान ह्या सगळ्या काळाचो अभ्यास आमी करपाची गरज आसा. मराठीत पयलें जर ओविबद्ध क्रिस्ती काव्य कोणें दिलां जाल्यार तें थॉमस स्टिफन्सान दिलां. आनी इतली सुंदर तुस्त गायल्या ताणें मराठी भाशेची, खंयच्यान घेतली? ताच्या पयलीं अशा तरेच्या कवींनी अशी तुस्त केल्या बगर ताका इतली गिरेस्त भास कशी कळ्ळी? जैसी हरळा माझी रत्न केळा, की रत्ना माझी हिरा निळा, तैसा भासा माझी चौखाळा भासा मराठी. जैसी पुष्पा माझी पुष्प मोगरी, की परिमळा माझी कस्तुरी, तैसी भासा माझी साजरी मराठी.
पाखियामध्ये मयूर, रुखियामध्ये कल्पतरू, भासामध्ये मानू थोरू, मराठी येसी. इतके सुंदर हे वर्णन भाषेचे जे आसा ते योगवैशिष्ट्य बरोवपी किंवा बाकीचे त्याच्या पयलींचे ग्रंथ बरोवपी असे जे कवी गोंयांत त्या काळात जावन गेले. आणि जाचो उल्लेख बोर्जीस बाबान आता केलो तो खूप महत्वाचो उल्लेख की शिक्षणाचे प्रमाण ह्या सगळ्याचे म्हणजे जाका आमी कितें म्हणूं येता की सुसंस्कृतपणाचे प्रमाण हे त्या काळात एका विशिष्ट जाती पुरतेच मर्यादित आशिल्लें, सामान्यकरण आशिल्लें ते. आणि म्हणून ठायी ठायी देशी उतरे घालून कवित्व सोपे केले असे जे ताणें म्हणलां ते ह्याच्या खातीर म्हणलां. ती देशी उतरां म्हणजे कोंकणी उतरां, लोकांच्या तोंडावयली उतरां. ती आजूय बी कोंकणीन आसा म्हणून तांकां आमी कोंकणी म्हणटात. त्या काळांतली ती कदाचित त्या काळांतली भास आशिल्ली, प्रादेशिकतेची प्रादेशिक संदर्भ थंय आशिल्लो. आणि हांगा कोंकणी उतरे म्हळ्यार आमी कोंकणी भाशेची उतरे बी म्हणून कोणें धरपाचें कांय कारण ना. कारण थॉमस स्टिफन्साच्या काळान भाशेक कोंकणी हें नांवूच नाशिल्लें. कोंकणी भाशेक तेन्ना वल्गर नांव आशिल्लें, करंट नांव आशिल्लें, टेर्रा नांव आशिल्लें, ब्राह्मणी नांव आशिल्लें, कानारीन नांव आशिल्लें. कोंकणी हें नांव तेन्ना एस्टाब्लिशूच जावना. थॉमस स्टिफन्सा उपरांत 30-40 वर्सांनी दियोगाच्या एका कोशांत एका उतराचो अर्थ सांगता आसतना ताणें कोंकणी उतर म्हणलां. पूण दॅट अगेन इज नॉट लिंग्विस्टीक. ते उतर जे आसा ते कोंकणी लोक हांच्या वयल्यान आयिल्ले व्यक्तिवाचक उतर आसा. इट इज नॉट म्हणजे भाषाक उल्लेख न्ही तो ताचो. तेव्हा कोंकणी नांव खंय तरी लेट खूप उसरां 17व्या शेंकड्याच्या निमाणे कडेन बी हे आयिल्ले आसपाक जाय अशें सगळेच जाणकार सांगतात. आनी खूब खरें दिसता कारण हे सगळे संदर्भ पळयले जाल्यार कोंकणी हे भाशावाचक उतर म्हणून थंय येना खंयच. ते एकतर जातवाचक उतर. कोंकणी म्हणजे कोंकणी म्हणजे हिंदू लोक ह्या अर्थान, जेंटायल्स ह्या अर्थान ते आयिल्ले आमकां पळोवपाक मेळटा. म्हणून हो सगळो इतिहासाचो संदर्भ आयज दिसभर आमी हांगा पळयलो. आणि थॉमस स्टिफन्साचें म्हत्व अशें आसा ताका जेजुईतांनी तर मानलोच मानलो गुरू, ताका फ्रांसिस्कानांनी सुद्धा आपलो गुरू मानलो. आणि गास्पार दसा मिगेलान ताचेर एक कविता केल्या. आयज वेळ ना वाचपाक सगळी, पूण गास्पाराच्या कवितेन ताणें ताका पॉएट पार एक्सलन्स अशा तरेची उपमा दिल्या. अशा तरेन ताजी तुस्त जी आसा ती सगळ्यांनीच गायिल्ली आसा. आणि खूप जाणांनी त्याच्या भाषेबद्दलही बरयलां. म्हाका अशेय काय लोक मेळ्ळे की त्या काळात ती भाषा खूप शुद्ध आशिल्ली म्हणून सांगपी. आणि ताणें तशीच बरयलें. एडुआर्द ब्रुनो सुजान बरयलां आतां हालींच ताच्या संपादक जाले उपरांतच्या पयल्या उदेंतेच्या साळकान की थॉमस स्टिफन्साची भाषा शुद्ध आशिल्ली कोंकणी. आता ती पिड्ड्यार मुखावेल्या पातळींनी ती पिड्ड्यार केली, डिटोरिएट केली म्हणून अशेंय बी ताणें बरयल्लें म्हाका मेळ्ळें. सो अशे तरेन थॉमस स्टिफन्साचे महत्व हे सगळ्या 16व्या-17व्या शतकांतल्या भाशे संदर्भान येता. आयज आमी लिपीचो विचार करता, देवनागरी लिपीचो. आमकां अजाप दिसता की त्या काळान कित्याक बरोवना देवनागरींत. तांणी बरोवपाचे विरोधान बी कोण नाशिल्ले तेन्ना. तांचे कडेन आशिल्ले म्हणजे प्रपोजल्स वेर देर. हांगच्यानी प्रपोजलां थंय गेली. फक्त जालें कितें, आमच्या भाशेचे जे ग्लायफ्स आसात लिपीचे ते आजूय बी कठीण आसा. म्हणजे आयज ज्या पद्दतीन सिडेक आनी ह्यो संस्था वावुरतात आमी पळोवपाक जाय तांचो वावर लागीं वचून. आमी खंय तरी फिल्ड ट्रिपाक वतात, हांव मागता की तुमी सिडेकाक बी वचून पळयात कितें काम चल्लां तें. आमच्या भाशेचे 600-700 ग्लायफ्स तयार जातात. म्हणजे आमच्या भाशेन काणी शब्द बरयतलो जाल्यार क शब्दाचो एक हे सिलेबल, त्याचो काना एक दुसरो, न शब्दाचे एक हे, ताचे 2 काने आणि वयली टोपी, इतले ग्लायफ्स तयार जातात. इंग्लिशीन 4 अल्फाबेट्सांनी बरोवन जाता KANI. म्हणून आमचे 600-700 जातात. ताणी बरोवन दवरला त्या काळान. उदळ फादर जुजेन उल्लेख केलो की ताच्या बापायक आनी भावाक बी ताणें पत्रां बरयल्यात. तातूंतल्यान ताणें बरोवन दवरलां की इतले ग्लायफ्स जातात ह्या भाशेचे. ताका ताणें फरक केला सिलेबल्स आनी अल्फाबेट्स असो. आनी तो म्हणटा हे इतले मोल्ड तयार करप भाशेचे शक्य ना म्हणून देवनागरीन जावना.
अदरवायज त्या काळात देवनागरींनी छापतले आशिल्ले. इट वॉज अ पॉलिसी ऑफ द गव्हर्नमेंट अँड चर्च ऑल्सो दॅट टायम. आणि म्हणून म्हाका तातूंत काय हे दिसना ते सोशल मॅट्रिसीस जाता म्हणून कदाचित त्या काळान हो सगळो वावर करपाचो उरलो. तो एक विद्वान आशिल्लो हातूंत तर आसाच, पूण ताज्या बाकीच्या वावरा विशीं बी सांगपाची गरज आसा की ताज्या चॅरिटीक बाउंड्री नाशिल्ली थॉमस स्टिफन्स. इतले धर्मादाय काम ताणें ताजे जर आमी वाचीत ताजे उतारे जे आयल्यात की कशे तरेन ताणें धर्मप्रचाराचे वावर खूब डेडिकेटेडली हांगा गोंयांत केला. आणि गोंयचे अर्दो सांगले तशी ही वॉज गिफ्टेड विथ द कस्टम्स, द नॉलेज ऑफ कस्टम्स, knowledge of rituals of Goa, knowledge of the festivals and everything that he has written in his book. अशे तरेन आयज ह्या एका महान 16व्या शेंकड्यांतल्या लेखकाचेर आमी आयज दिसभरान हांगा चर्चा केली. ह्या दुसऱ्या सत्रान कोंकणीच्या ताच्या योगदाना विशीं हांगा 3 पेपर वाचले. हांव सगळ्या पेपर वाचकांचे उपकार आठयतां.